Postpone calling attention. Shri Kalu Sarira. Reply. Yes, reply. मांडला तुम्ही. रिप्लाय पहिले दिता त्याच्यान उलयत तेजे. Okay. अपलोड करता. Circulate करता. Speaker sir, Director of Technical Education to conducting the admission to professional courses in the state for the MBBS, BDS, BHMS, BMS, nursing, paramedical and BVS-AH, even though for physiotherapy courses on the basis of NEET conducted by National Testing Agency. This year, NEET 2024 was conducted on 5th of May 2024 and results were declared on 4th June 2024. However, in the view of some discrepancies observed by the authorities, this result was revised on 30th June 2024. The matter was also being heard by the Honorable Supreme Court, and on 24th July 2024, Honorable Supreme Court ruled that NTA should be revised the result of almost 4 lakh students and declared the same. Accordingly, the revised result have been declared on 26th of July 2024. For the state quota in Goa Medical College, the candidate to be considered for admissions are only from Goa, fulfilling the eligibility criteria as stated in the prospectus, not only for the MBBS but for all the professional colleges. Okay, that correction should be done. These criteria are mainly regarding the passing the qualifying examination of standard 12th science from high secondary school located in the state of Goa, and other being residential requirement for the specified period. Such applicants are not impacted by the revised result, and such there will be no impact on the career of such students who will be getting the admissions against the state quota. However, for all India quota, the revised result can be have some impact, as the conduct of NET 2024 exam is not under the purview of the state government. Any envisaged for the perceived impact on the student's career as above is not within the control of this government. As soon as the revised result of NEET 2024 declared by NTA are submitted by the applicant, and the schedule of the admission process is announced by Medical Counseling Committee of the Director General of the Health Services, Government of India, Director of the Technical Education will be proceed with the admission process to all NEET-based courses with MBBS, BDS, BHMS, BMS, physiotherapy, nursing, paramedical and BVS and AH course on the basis of NEET conducted by NTA National Testing Agency. Thus, I wish to assure to honorable members that the students and parents need not to be the harbor for any concern over the impact of the NEET 2024 result on the student career, and I also assure to the House to conduct the reminder admission process to all NEET 2024 based on the courses at the earliest and facilitated the student pursuing their career in these courses. Just for the information, we are already as per the counselling schedule, informed the Medical Counselling Committee, the DGTS, the Government of India, the first round of the counselling of the state quota MBBS seats is conducted between 21 to 29th of August. Accordingly, Director of Technical Education and will be notifying the schedule for the Goa State Counselling MBBS, BDS and other courses admission to be conducted during the above period. We have already given the advertisement on the papers also. Honorable Speaker, आमचे concern कित जाता पयली exam आशिल्ले there was a Goa examination. Then when NEET was being conducted, these were challenged in the Supreme Court. Supreme Court quashed it by saying Medical Council of India cannot conduct these exams. A 5-bench judge of the Supreme Court stayed that until decision was taken. 2019 NMC Act was enacted by which all these exams are to be done uniformly by NTA. Now, what I'm saying is, तुम्ही पळय जाल्यार आमचे भुरगे शिकतात they are getting very good marks in our board examination, but they flunk in the NET. Or there are other students who don't do well in the board exam, but they top up in the NET. Now, how do you work out this framework? Because NET, those top scorers, if you made a research or a study,
They are all people who have gone to coaching institutes where they have spent lakhs of rupees. What about the other people who don't have access or the money to go in for the coaching institutions? How you balance? Now, we are looking at it from the point of result. We know that the result has caused heartburn to many people, including the markings. My question is, I know that under Section 14, the exam is required to be conducted by the National Testing Agency. But how do you balance our students who are answering with their board examination? Because right now it's only NET score which is counted. So how can you work out? I know it's also a central subject, and also under the central law. Can the state government not make a proposal for considering this? I'm not saying you do the change, but at least make a proposal. Let's see what the government of India decides and how they can consider this. So local interest can be considered along with this and not promote coaching institutes like this. Yes, Shivanji Vegas. Joint Don't toy us, honey. Bolo. Yes, sir. Speaker sir, I stand by with regards to the calling attention that is jointly placed by us. Speaker sir, आज पयली सद्यार आम जाणाय की हे नीटा लागून आज टोटल जो फेलियर जाला हिंगात आन्सराचे आम दिला डिस्क्रिपन्सीज म्हणून बरयला पूण हे डिस्क्रिपन्सीज ओर हो गोलमाल in order to accommodate somebody's students हे आता प्रॉब्लम हिंगा आहा जे भाशेन आमगे कलिगान सांगला बट द मेन पॉइंट हियर हे जे आज जाला फेलियर जो जाला ह्या भुरग्यां मोतीन आख्खे देशभर पूण गोंयच्या आमगे भुरग्यांचें उलय आतां हे सिट्युएशन असो जालो एक पॅनीक कसो आतां सगलीं रावता एक कितें करपाचें जेन्ना जो आन्सर येतलो जो कोर्टान तांत सांगिला द बींग हर्ड ऑन द 24th of July हेजे आन्सर कितें येयलां आतां 26th of July परत हें जातलें सो समवे देर इज अ ट्रस्ट कम्युनिटी ट्रस्ट जो आहा हो परत परत फेल जायत आहा सो जेन्ना हो कम्युनिटी ट्रस्ट फेल जाला आनी आमगे सगळे भुरगे हुस्क्यांत आहाय जाल्यार पयलीं सद्यार आम जाण जावपा जाय हेजे इवॅल्युएट केलें जाल्यार द नीट एग्जामिनेशन सिस्टम is severely affecting the medical education opportunities of all the children and especially poor children from rural area. हेजे मुडचें कितें how it is affecting the opportunity. नीटा जोरी तर तूं ऊंच येना जाल्यार तुका मेडिकल हितून तुका सीट मेळपाना तूं कितलोय हें जावं. So NEET not only makes the school education system ineffective but also takes away the rights to some extent of the state government. कित्याक स्पीकर सर now with this today's calling attention let us take a decision double engine sarkar चलत जाल्यारी हेजेर कोटा let us take a decision to urge the central government to allow admissions in medical colleges based on common entrance एक CET चेर entrance exam चेर allow करपाक conducted by the state government and cancel the NEET system due to the nationwide malpractices that we see now. So let the House request the center to exempt Goa from this exam for this year and allow admissions in the medical colleges to students on the basis of a common entrance test conducted by the state government and cancel the NEET system in view of all these malpractices and failure of the community to get the trust on this government taking place nationwide and make the essential amendments in the National Medical Commission Act 2019, Central Act 30 of 2019. Because sir, वो amendment आडून आज जोरी तरी आमच्या नामगे या भुरग्यांगे जो उस्का हा, पेरेंट्सांगे जो उस्का हा, आणि कम्युनिटी ट्रस्ट जो हा, एक्झामिनेशन, वो परत जोरी तो रिस्टोर करपा जाता, हे आज कॉलिंग अटेंशन करपा जाय. Speaker sir, National Eligibility cum Entrance Test, Speaker sir, is conducted by National Testing Agency. Speaker sir, this year it is full of controversy with number of allegations, paper leaks. Speaker sir, the trust deficit म्हणजे या लोकां भुरग्यांमध्ये हें जालो हा. Speaker sir, before taking this NEET exam, entrance exam, Speaker sir, भुरगीं आमगेलीं चडशीं भुरग्यां they are full with emotions, anxiety, stress, fear, pressure. हें तेंगेलें सारकें आसोता. They get ready for this exam. Speaker sir, lot of malpractices during examination are gone undetected. Speaker sir, ये जे आमगेलें filtration of this whole process have to be done. Speaker sir, it has been admitted by the Supreme Court and National Testing Agency that its paper was leaked. Speaker sir, lakhs of rupees have been paid, लाखांनी पयस फारी केले to get this paper. Speaker sir, according to CBI sources, माया 5 तारखेर ट्रकांनी 2 पेपरां on
स्क्लाम पाविल्ली ट्रकांनी इट इज कम आय हॅव गॉट द रिपोर्ट स्पीकर सर CBI इन्व्हेस्टिगेशन इज क्लियरली मेन्शन्ड आतां चीफ मिनिस्टरांनी आमगे सांगलां इट इज नॉट विदिन द पर्व्यू ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट ना ना आय एम टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट्स बट यू आर सेइंग ऑन योर आन्सर दॅट इज नॉट बिटवीन द पर्व्यू ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट बट आमगे भुरग्यांक हें स्ट्रेस हें भुरग्यांक कोटा 2 वर्सां 3 वर्सां प्रिपेर जाताय फॉर दीस नीट एग्जाम सो वेन यू से इट इज नॉट बिटवीन द पर्व्यू ऑफ योर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इट इज गॉन Okay. काबारू भुरग्यांक तशें मरपाचें श्री युरिया लेमो मातशें तूं कर यू हॅव टू टेक डबल इंजीन सरकार ना तुगेलो उंच आनी सकलो सर ठीक आहे सर एकच मिनिट तो भुरग्यांक मरपाचें म्हणटा तो शब्द काड तो एक्सपंज येस काढा ओके ओके नो बट भुरग्यांक त्रास जाताय न्हू हे स्ट्रेस आहा बट तूं आतां म्हणटा बट यू आर गिविंग आन्सर इट इज नॉट बिटवीन द पर्व्यू ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट सरकार तुगे आहा न्हू उंच आनी सकलो Yes. सी दॅट श्री युरिया लेमो हे कॉलिंग अटेन्शन जे आमी जॉईंट घातला बाय कालूस अँड ऑल माय कलिग्स इन दी ऑपोजिशन हे सारखे गरजेचे आणि स्पीकर सर आय वूड स्टार्ट बाय अंडरलायनिंग टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट इट वॉज द सुप्रीम कोर्ट that took the line of the least disturbance जातले the decision that they took. Other speaker sir, considering the ramifications of all India exercise of holding NEET examinations आणि लाखांनी जे भुरगीं हाय and further जे considering that the academic terms need to commence, what weight probably was the एक मोदली वाट तेमी काळी least disturbance to the students, the Supreme Court probably felt that ordering a retest would be unfair. And that's because we should also take note that jenna leakage zali of NEET students, when it was the students' confidence, parents, academic community, ani sagle lokamade, the NEET examination confidence paded, it was absolutely shattered. Supreme Court admit kela ki it was a paper leak. National Testing Agency ji ha temi admit kela it was a paper leak. आणि हे अनहोली नेक्सस हे नेक्सस आहले बिटवीन कोचिंग क्लासेस आणि तशेंच जे म्हाका दिसता ऑर वी शूड से फॅक्टरीज एंड नीट इज आउट इन दी ओपन आतां चेअरमॅन पड आहलो NTAचो एका रिजायन केलो CBI इन्व्हेस्टिगेशन हेजेर ऑर्डर जाली स्पीकर सर म्हाका दिसता जोरी तर हे रिजल्ट्स एनीवे ते रिजल्ट्स मागीर डिक्लेअर जाले इन शॉर्ट स्पीकर सर द रिजल्ट्स आर कॉम्प्रमायज्ड. It is compromised because the test was compromised. There could be a lot of malpractices which are undetected. And Elton would track more paper hoilamo in Goya Paulamo kit guarantee anamos because there is no fairness to this 2024 NEET. Student community padais because they are divided. They are divided on the Supreme Court verdict. Kabar ko the importance because the bell manaka. Because J student you are from education I know. My tujbari yele astale jaite because the students are relieved that at least the admission and counseling padjalle for medical colleges would begin shortly without delaying the academic calendar. And some students feel that they have gone through torture and the government is playing with the health and education. Speaker sir, ek munni ha Modi hai to mumkin hai. What is mumkin hai they ask? Politics with the future of medical education. Speaker sir, definitely what has happened will affect the students and their career. It has shaken their confidence. It has destroyed the sanctity of the testing examination. Post-examination has been a torture. The government, Magadista, should at least do filtration of the wrongdoers. Government should not consider, although considering the Supreme Court order, a clean sheet mutum somspano. The Supreme Court speaker, Magadista, the government has failed in conducting this NEET examination. जे टेस्ट जाता है रँकिंग 1 मार्क पासून दोतोरी इन फ्रॉम द मेडिकल बॅकग्राउंड 1 मार्क चेंज जालें जाल्यार डिफरन्स जाता स्पीकर सर हांवूय पयलीं दोतोर जावपा मग गेल्लो मागीर मार्क मगे मातशें हें जालें मग पायलट जालो हांव स्पीकर सर लेट द हाऊस आय बिलीव लेट द हाऊस रिजॉल्व दॅट unitedly we communicate to the central government that it has failed in its sacred duty of guarding the sanctity of national testing. Speaker sir, let this house express solidarity with the affected students. And let us emphasize, lakhani and millionani je youth hai, aspiring to be medical educationists who will carry the burden of this unfair, unjust handling of NEET throughout their lives. Thank you, Speaker. श्री क्रुसिलो स्पीकर सर जेन्ना आमी बोर्ड एग्जाम आन्सर केल्ली त्या टायमार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
बोर्ड 12th मार्क्स करून मेरीट लिस्ट येतालें. जेन्ना नीट येयला ऑल इंडिया निटा प्रमाणे रँकींग येता. स्पीकर सर एक हायलायट करपाक सोदता आनी तूं चॅक कर. जेन्ना बोर्डाचे मार्क्स करून मेरीट लिस्ट येताले त्या लिस्टाचे जायते आमचे विलेजांत भुरगे ते लिस्टार आसताले आनी नोट इक्वल ते टॉप पासून जाताले. आनी आयज हे निटाचे हे लिस्ट येता मेरीट लिस्ट तेजे विलेजांत भुरगे कोण आसनाय. स्पीकर सर बोर्ड एग्जाम तेन्ना आन्सर करता एक दोन तो एक इंटेलिजंट आसपाक जाय आसलो आनी हार्ड वर्किंग आसपाक जाय. आयज जे कोण नीट आन्सर करताय ते मेरीट येताय ते फर्स्ट तांकां कोचिंग क्लासी एडमिशन करपाक बरें कोचिंग क्लासी आनी सेकेंड इंटेलिजंट आनी हार्ड वर्किंग. आतां तूं लिस्ट चोयल जाल्यार तूं कळटलें ह्या लिस्टाचे कोण आसपा न्हय विलेजाचे जे कोचिंग घेयनाय ते आनी जे सिटी रावनाय ते हे नीट आहा ती फकत रीच आहाय तांकां जे कोणाचे एफर्ट जाता कोण कोचिंग क्लासीन वयताय तांकां जे पुअर विलेजान रावताय तांकां ह्या लिस्टार कोण येवपा न्हय. सो आतां तामिळनाडू वेस्ट बेंगॉल कर्नाटका रेजोल्युशन घेयलें ते नीट फॉलो करपा आनी तेंचे स्टेट एग्जाम आन्सर करतले म्हणून. सो आमी ती स्टेट एग्जाम आन्सर करपाक जाय. तेजे भाशेन स्पीकर सर लास्ट टायम आमी जेईचें हिंगा डिस्कशन जाल्लें ते लिस्ट पासून चोय आयज ते मेरीट लिस्ट येयलें जाल्यार नीट नॉट जेई. नेक्स्ट श्री विजय सर. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान जे कॉलिंग एटेन्शन पोस्टपोन करून उत्तर दिलें ते उत्तर जर पळयलें आनी जे उतरां ताणें वापरल्या इन व्यू ऑफ सम डिस्क्रिपन्सीज म्हणटा तो डिस्क्रिपन्सीज म्हळ्यार कितें बारीकची चूक एरर. स्पीकर सर रिजल्ट्स कॅन हॅव सम इम्पॅक्ट जाल्यार आमी कॉलिंग एटेन्शन सगळें एक जावन हाडनात. इट इज हॅविंग अ ह्यूज इम्पॅक्ट. आनी स्पीकर सर this is not under the purview of the state government. Any envisaged or perceived impact on students' career is not within the control of the government. म्हळ्यार डबल इंजीन झिरो काय ना डबल इंजीन. स्पीकर सर आतां हांव कमिंग टू द पॉयंट सरकाराक गोंयचे भुरग्यांचे कितलें पडलां नीट म्हणटा तें जे गोंयचे भुरगे आन्सर कळना ताजें कितलें पडलां तें हे कॉलिंग एटेन्शनाच्या आन्सराचेर कळटा. आनी 2 वर्सां स्पीकर सर प्रिपेर केली हाजे खातीर आनी मागीर तांकां कळ्ळें की दुसरे स्टेटीन म्हळ्यार हजारीबाग आनी पटनान थंय फॅक्टरी जाल्यो. मानादीक ओपोजिशन लिडरान सांगला ते भशेन फॅक्टरी म्हळ्यार कितें थंय पेपर लीक जाले आनी पेपर सॉल्वर म्हणून आयले. हे सॉल्वरांक अरेस्ट केले. स्पीकर सर पयशे दिवन रँक घेवंक मेळटा हे गोंयच्या भुरग्यांक कळ्ळां आनी तांची छाती तांची कोलॅप्स जाल्ली आहा. दे गॉन इन टू डिप्रेशन. दीस इज द फॅक्ट. आनी इफ एल्टन सेड तांणी जीव दिवपाचो काय म्हणून they may reach that stage if we don't take any corrective steps. So ताजी चूक ना. He is anticipating that they can reach there. Speaker sir, issue is of exam leaks. And exam leak म्हणटा ती organized crime जाल्ली आहा after national testing agency. Speaker sir, हे centralized system जो आहा तातून लीकूच वाडल्या आनी हातून फोकस कितें आहा हाय नेटवर्क फॅमिलीज चड करून NRI. आतां बाब क्रुजान सांगला ते भशेन गांवांतल्या मनशांक टार्गेट करनात ते NRI कोर्टाचेर जो भितर येवंक सोदता तांकां फायदो करपा खातीर ह्यो लिक्स जातात. स्पीकर सर तामिळनाडून म्हणलां की हो सेंट्रलायज्ड एग्जाम एबॉलिश करची. तांणी ते कितें म्हणटात की ह्यो एग्जाम्स आहा त्यो कोटा मॅनेजमेंट फॉर NRI स्टुडंट्सां खातीर हे आसता म्हणून. स्पीकर सर हांव मागतां की आमी मुखेलमंत्र्यान गोंयचे भुरग्यांक कसो तो सपोर्ट करतलो हे सगळे कॉम्पिटिटीव एग्जामान. कित्याक 7 जुनाक मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडला की आपूण भुरग्यां कडेन मागता की आफ्टर 10th स्टँडर्ड तुमी हे कॉम्पिटिटीव एग्जामा खातीर प्रिपेर करात म्हणून. आनी एंटायर NEP मॉडल जो आहा इज रिवॉल्विंग अरावंड कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स. स्पीकर सर आमी ह्या सभाघरांत खुबदां सांगिल्लें आहा की एंट्रन्स एग्जामी खातीर कोचिंग फुकट दिवचें म्हणून. आज हें कारण आमी घेवन आमी एक रिजोल्युशनाक कित्याक पावना की वी वील प्रोवायड फ्री कोचिंग और वी वील आस्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ द सेंट्रलायज्ड सिस्टम. आयदर ऑफ इट देन ओनली वी आर डुईंग जस्टीस टू द स्टुडंट्स. थँक्यू स्पीकर सर. श्री विजय शिवकर ना. येस डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. हे जे आजचे जे कॉलिंग एटेन्शन आसा खूब बरें आसा. हांव इतलेंच हावजाक सांगता सगळ्या मेंबरांक ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयतना सगळ्यांनी एकदम विचार करून उलोवपाचो. कित्याक प्रत्येक भुरगो जेन्ना तो 12वी आन्सर करता म्हणजे 12वीचें प्रिपेरेशन तेचे 12वेक न्ही
ताचो फावंडेशन कोर्स जाता 8वेच्यान सुरू जाता आणि तो 5 वर्सां शिकत असता. सो त्यामुळे हे आमचे खंयच्याय डिसिजनान खंयच्याय शब्दान आता कोणी म्हटले CET करपाची म्हटले, थोडे गोष्टी आमच्या सरकाराच्या परवीन नसता. सो तो भुरगो तोच CET जातलो, आता परत CET जातली, ताका कशें प्रिपरेशन करूं? जेन्ना फर्स्ट नीट आणि CET जाली तेन्ना आमचे कितलेशेच भुरगे दे कूड नॉट हे म्हणजे तांकां एडमिशनच मेळोंक ना, कित्याक वी वर ट्रेन फॉर जशें हांणी सांगलें तशें फक्त 12वेच्या मार्काचेर आसा. सो हाचेर खंयचेंय डिस्कशन जाता, खंयचेंय डिसिजन जाता, इट हॅज टू बी एकदम सेन्सिटीव डिसिजन. वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल, कित्याक कितलेशेच भुरगे आनी पेरंट्स हे डिसिजनाचेर आमच्या अवलंबून आसा. तेंचे मायंड बॅफल जावंक जायना. तांकां कळपाक जाय फुडल्या वर्साची एग्जाम आसा ती 12वे कशी आसा आनी निटाक थ्रू दॅट ओनली आय विल गेट मेडिसीन ऑर इंजिनियरींग. श्री निलेश काब्राल. rise to speak on the calling attention moved by my colleagues. Speaker sir, बरें जालें की आमचे ऑपोजिशनान म्हणूं ना की गोंयानूय फॅक्टरी घातल्या म्हणून, कित्याक गोंयांनी इन्स्टिट्यूट खूब आहा जे भुरगे शिकता. स्पिकर सर, एक बरी गोश्ट जाल्या की जी सेंट्रलायज एग्जाम जर नाटक करता तितू भितर मॅरिटाचे जे भुरगे येता तांकां सिलेक्ट जाता आनी आमचे फक्त सेंट्रल सीट्स जे आसा हे 10-12-20 सीट आसतले आउट ऑफ 180 सीट्स जे सेंट्रल कोर्टाक वयता. नॉर्मली ते भरना आनी मागीर बॅक टू रिजर्व. सो गोंयचे जे भुरग्यांक जो फियर एंड एग्जायटी जे ऑपोजिशन दाखोवंक सोदता ते गरजूच ना स्पिकर सर, कित्याक भुरग्यांची जी निटाची एग्जाम जाल्ली आहा गोंयच्या भुरग्यांक एज पर देअर मेरीट दे वील गेट इन गोवा मेडिकल कॉलेज. आतां तांकां जर एम्स आनी बाकीचे इन्स्टिट्यूट करपाक जाय आशिल्ले जाल्यार ही दुसरी गोश्ट. स्पिकर सर, जो लोकांचो भितर दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जो ऑपोजिशन करता हो करचो न्ही. जशें आमचे डॉक्टर चंद्रकांत बाबान सांगला ते भशेन की ही नीट एग्जाम जी आसा NTN सारकी करून ना ही मानलेली आहा. सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिले मेरीट लिस्ट मारून त्या भुरग्यांक बेगीन बेगीन घेवन तेंचे एडमिशन करून भरचे अशी विनंती करता CM स्पिकर सर. आनी दुसरी गोष्ट जी आज आसा, आज तेजे खातीर जी PG नीट जावपाचे ती फुडें गेल्ली आसा. हे सगळे ऑनरेबल CM लक्ष घालून करून घेवचे अशें विनंती करता. आनी एक लक्षात हाडपाक जाय स्पिकर सर की पयरूय हांवें सांगलें की PG नीटाची एग्जाम जाली. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनट वाडयता. स्पिकर सर, इशू कितें आसा स्पिकर सर, जो इशू आसा एक बरें आहा की GMC सिटां जी आसा ती गोंयच्या भुरग्यांक आसतली, भायल्या भुरग्यांक आसची ना. सो तेंचे फियर एंड एग्जायटी जावपाची गरज ना. नाटाची एग्जाम NTA एग्जाम म्हणजे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एग्जाम जी फ्रॉड जाल्ली आहा ही आतां कांयच करनासतना भुरग्यांक आनी डिले करपाचें ना. बेगिना बेगीन कंप्लीट करून प्रोसिजर कंप्लीट करून एडमिशन घेवन ताका भरचें. आनी तशेंच CMाक रिक्वेस्ट करता जे नीट PG आसा तेही बेगीन करचे, कित्याक लास्ट दिसाक एक दीस पयले रातचे शिफ्ट केले, एग्जाम कॅन्सील केले. भुरग्यांचे मायंडान खुबशी टेन्शनां चालू आहा. अभ्यास चालू आहा, अभ्यास 10-20 दीस पयलीं सोंपपाक जालो, अजूनय अभ्यास चालू आहा. सो ही गोश्ट लक्षात घालपाक हें इन्फॉर्मेशन हाडपाक जाय स्पिकर सर. हेजेर न्ही, हेजेर सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी डिसिजन घेतलें, तेजेर आनी कांय उलोवपाचें ना. पूण एक बरी गोश्ट आसा की गोंयची भुरगीं गोंयची सिटां आसा तांकां गोंयच्यान एज पर गोंयच्या क्रायटेरिया ती मेळटली स्पिकर सर. माननीय मुख्यमंत्री. CM reply, just one small minute, statement, just one small. एक मिनिट. Just one. I think Nilesh Kabral has missed the bus. In Pradeep Jain judgment, Supreme Court had said 15% all India reservation has to be there for 15%. So 85% remains for Goans. आमचे question गोंयकारां हे chance मेट्टोस पेडे जाता म्हण ते न्ही आमचे. आमचे कितें? That 85%, those people who are scoring is between our Goa marks and the NEET marks. Itlench, they go for coaching, score high there. But they are coming down in the Goa board marks or Goa state exam marks. This is what I am trying to say. कितें म्हटलें? So when you answer your local exam, 12th qualifying exam, you don't have high marks. But NEET is high score. You understanding? So this is, because you have gone for coaching, you are getting higher marks. This is the fear. Itlench. हांव करता. CM एकूच स्पिकर सर जो दोतोर म्हणटा सी इशू कितें आहा तेणें रिकमेंड करपाक जाय CMाक की जी 11वी 12वी जी आसा ती निटाची सिलेबस शिकून तांकां गोवा बोर्डाचो सिलेबस काडून हांकां निटाकूच शिकोवपाक लावपाक जाय स्पिकर सर. तेन्ना ह्यो इशू जातले काबार. दोतोर सांगता दुसरेंच. दोतोर यू कॅन स्पीक. अरे राव रे स्पिकर सर आय विल स्पीक एंड फिनिश. I will speak. My only thing is, Speaker sir, that is up to the state government to decide. So I will request CM in continuation with doctor's thing, the 11th, 12th जे आसा NEETAक is compulsory. So 11th, 12th आमची भुरगीं जी शिकता गोवा बोर्डाचे आनी प्रिपेर करपाक, they should merge आनी मागीर हे सगळे भायले जे कोचिंग सेंटर बी आसा ते बंद जातले स्पिकर सर. 11th, 12th टिचरी गव्हर्मेंट सॅलरी दिता तांकां करून घेवचे अशें रिक्वेस्ट करता.
सांगला तें सांग तूं स्पीकर सर, आमकां गोंयच्या भुरग्यांचे पडलेले आसा म्हणूनच तर म्हणजे हांवें पयर मातसो थोडोसो टायम घेतलेलो ताका लागून. हे पयर जर हांवें गडबडीन आन्सर केल्लें जाल्यार ताका प्रॉपर जावचें नाशिल्लें. म्हणून आमी ऑलरेडी आमचो टायम टेबल आनी शेड्यूल त्या एग्जामी खातीरचो ऑलरेडी डिक्लेअर केलो. आनी निलेशान सांगला त्या प्रमाणे तसो आत्तां जे आमच्या प्रोफेशनल कोर्सीसाक जे एडमिशन्स घेतात गोंयचे भुरगे, आयच्या घडीक तांचेर फरक पडना. त्या खातीर एक कन्फ्युजन जे वेन्झीन केलें ताजेरूय सांगता तेणी GCETचो रिजल्ट बीन प्रिफर कर किंवा GCET घेवची. GCET इज नॉट मेंट फॉर द MBBS. CET इट इज सेम थिंग. त्या खातीर ते आत्ताच ह्या म्हणजे आमी कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही. ह्या वर्सा जी भुरगीं निटाक अपियर जाल्या तांचो रिजल्ट दिल्ली वचून ते पेनड्रायव्हचेर रिजल्ट हाडटात स्पेशली आनी दिल्ली वचून तो रिजल्ट डिक्लेअर करतले. जे भुरगे तांचें कावन्सिलींग ह्या डेटीच्या प्रमाणे सुरवात जातलें आनी मॅक्झिमम जे आहा पळय न्ही ते आमच्या भुरग्यांक एडमिशन्स मेळटले. हय, एक गजाल आमी आमची रुरल भुरगीं येयना अशें न्ही. फाटले फावटी एक आमचो ST स्टुडंट फ्रॉम द सावथ गोवा विलेज ही हॅज टॉप फाटले फावटी. हांव सांगता एक मिनीट बस. अशें कांय ना, आमचे भुरगे हुशारूय आहात. तांकां अजून थोडेशे ट्युशन्स दिवपाक जाय किंवा तांकां आनीक थोडेशे जर म्हणजे कोचिंग क्लासिसा सारके जर तांकां मेळ्ळे जाल्यार आनिकूय ग्रामीण भागांतले भुरगे हे खूब मोठ्या प्रमाणात टॉप करूं शकता. लास्ट इयर एक्चुली आमकां इनर व्हील क्लब ऑफ वास्को हांच्यांनी पेनड्रायव्हचेर हेजे सगळे जो सिलेबस आनी तेजे कोचिंग्स दिवपाचो एक प्रयोग आमी सुरू केल्लो, बट तो सगळ्या हाय सेकंडरी पावूंक ना. हांव तो परत एकदां रिवायज करता. म्हणजे सिस्टम काडून जे 11वी आनी 12वी शिकता तांकां कशा पद्दतीन मदत करपाक मेळटली ह्या रिगार्डींग द कोचिंग ऑफ नीट हाजेर हांव भर दितां. आनी जेणे करून अक्रॉस द हाय सेकंडरीज ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे पॅरलली निलेशान सिलेबसचो विशय म्हटलो बट तरी सुद्दां पॅरलली आमकां सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे इट इज एन कोच म्हणजे इन शॉर्ट तेंचें प्रिपेरेशन फॉर द नीट एग्जाम अलॉंग विथ द बोर्ड एग्जाम्स कशें जावचें ह्या हाय सेकंडरी लेवलाचेरूय बी आमी प्रयत्न करता. तुम्ही आनी एक विशय मांडलो पळय न्ही म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली मुख्यमंत्री, एक मिनिट. 5 मिनटां सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. तामिळनाडू, कर्नाटका, वेस्ट बेंगाल थोडे जाण हे कन्फ्युजनान ही रिजोल्युशनां घेता पळय न्ही. दीस इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट. ताच्या खातीर आत्तां असलें रेजोल्युशन बीन घेवन आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. कारण ताच्या खातीर सुप्रीम कोर्टान जी डायरेक्शन्स दिल्या त्या डायरेक्शन्सा प्रमाणेच आमी वचप हें गरजेचें आसा. आनी ताका लागून ह्या अशा पद्दतीची डायरेक्शन्स आनी हे ते कोणी घेवची न्ही. म्हाका दिसता की आमची भुरगीं सेंट्रल कोर्टानूय बी जेंकां एडमिशन थोडी एम्स आनी हेका वताली थंय कदाचित मातसो फरक पडूं शकता. हांव ना म्हणना. आमची दर वर्सा एटलिस्ट मिनिमम 1-2 भुरगीं जी आहा पळय न्ही ही सेंट्रल कोर्टाकूय वताली. तितकी हुशार भुरगीं गोंयांत आसात. तांचेर कदाचित थोडो आं खूब जाणां वयता. हांव अशें म्हणना एम्स आनी हेका खूब जाणां वतात. तांचेर थोडोसो म्हणजे ते लिस्ट वयले लिस्ट चेंजीस जाल्ल्या पण सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या वर्डिक्टा प्रमाणे म्हाका दिसता आमी एज इट इज आमचें टायम टेबल जो ठरयला ताज्या प्रमाणे टायम टेबल वतले आनी भुरग्यांक म्हणजे ही एडमिशन्स जी आसा पळय न्ही त्या टायम टेबलाच्या प्रमाणे जर आमी सगळ्यांनी मॅनेज केली जाल्यार ती सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक वेवस्थीत रित्या एडमिशन्स मेळटली आनी अकाडमीक इयर सुरू जातलें. त्या खातीर म्हाज्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आमी हो स्टँड जो आसा पळय न्ही त्या स्टँडाचेर रावचें ऑल द वे. म्हणजे तेंच्यांनी NTA जी आसा पळय न्ही आतां हे फावटी लिकेजीस जाल्यो त्यो कन्सिडर्ड करून फुडले फावटी ते आनीक टायटन कशें जातलें हाजेर ते विचार करीत आसा. आनी म्हाका दिसता इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे न्ही म्हणूनच तर तांच्यांनी जे ह्या पेपर लीक प्रकरणांत आसा तो कोणूच एकटोय मनीस सुटूंक ना. तांकां एरेस्टूय केल्या. तांचेर स्ट्रिक्टली जी आसा पळय न्ही ही एक्शन जातली आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स हे जावचे ना हाची खबरदारी ते घेतले. पूण एट प्रेझेंट आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटाच्या परविव्यान येवपी आमी जो बेगिनात बेगीन टायम टेबल डिक्लेअर करून आमी ते सुरूय करता. थँक्यू स्पीकर सर. सीएमान एक मेन्शन केलां ते काणकोणचे भुरगे लास्ट टायम फर्स्ट येयले मेरिट लिस्टान पूण ते काणकोण सिटी येयले आनी कोचिंग क्लासिसांक गेला देखून ते येयला. काणकोण रावला जाल्यार ते येना. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता. तुम्ही पळयतात GNH. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचामृता.